साम पावलान तेसलोनिका घरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. भावा भयणीनो, आमचे वामटीचो आनी मिनेतेचो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमचे मदल्या कोणाकच आमी एक वजे जायनये म्हूण दीस रात आमी काम करन आसल्याव. तुमी भवार्थी जाल्या उपरांत तुमचे थंय आमची साल इतली नितळ, नितिवंत आनी आक्षेपावीन जावन आसली म्हणल्याक तुमीच साक्ष. देवी हाका साक्ष. आपल्या राज्याक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फावो जाल्ली जिणी तुमी जिये सारके एक बापूय आपल्या भुरग्या थंय चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूद सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेश्टावन पर्यान सांगिल्लें आसा हें तुमीच जाणात. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनीक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशांचे उतार कशें तुमी ती मानून घेवंक ना, भागार देवाचे उतार कशें तर तें खरेंच ताचे आनी तोच तुमकां भावार्थ्या मदें आपलो वावर चलयता. देवाचे उतार हे सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, कपट्यानो, सुनो काडल्या फोंडा बरे तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान तांतू भरून आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर्व तराची कुसाडाय. तशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात पूण तुमचे भितर भरून आसा सगळें कपटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, कपट्यानो, प्रवाद्यांचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्याव जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवंक तांचे सांगाता आमी केदींच मेळटे नाव. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवीशी मारिल्ल्यांची संतत म्हूण तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी भरा. देवाचे उतार हे.